Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. फाटल्यान जो मास्टर माइंड आसा ही बोट हाडपाक कोण तरी एक मनीस आसतलो मास्टर माइंड हेजे फाटल्यान. सो हो मनीस कोण हेजेर इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा. तेका बोटीक मुर्मगांव गोवा पोर्टान येवपाक परमिशन दिलें कोणेन हेजेर इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा. कित्याक हांव पुलिसांक शाबासकी दिता कित्याक पुलिसान बरें काम केलेलें आसा हेजे नुसी नलिनीचेर आनी ते ओनराचेर केस रजिस्टर केली आसा. बट हांव ओनराक करात कित्याक तो तितलोच गिल्टी आसा. बट ओनराक सांग तूं म्हाका ओनराचेर केस गिल्टी केली कित्याक तो ओनर त्या बोटीचो न्हू. तेणेन काय जबरदस्ती बोट हांगा हाडून आसली. हांगाच बोट हाडपाक तेणेन परमिशन घेतलेलें. सो हे परमिशन दिलें कोणेन. सो हेज्या फाटल्यान परमिशन दिवपाक फक्त जो रिस्पॉन्सिबल मनीस आसा तो MPT चेअरमॅन आसा. आनी जर हेज्या फाटल्यान MPT चेअरमॅनाक जो आमचे गोंयचे जे पोर्ट ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी परमिशन दिल्या म्हणून ती बोट हांगा पावली. आनी हेज्या फाटल्यान मास्टर माइंड आमकां कळोंक जाय कोण आसा तो. खूब वर्सां पयलीं 50-60 वर्सां पयलीं हांगा तो मार्केट फिश मार्केट आसलेलो आनी हो आयज एक गुदांव जावन आसलो आसा. हेचे लोक जे हांगा बसता कोण हाका कोणूच ह्या गुदांवान दिसना ह्या फिश मार्केट ओल्ड. हे जे आसा हे सगळे सात माळ्यांनी फक्त स्टोर रूम केल्लो आसा. जे लोक रस्त्यार बसता जे आमचे डेली एक धंदो करूंक रस्त्यार बसता केळी बी नाल घेवन हो तांकां खातीर स्टोरेज हो पळय रूम घाल्लो हें तुमकां दिसता. हांव सरकाराक सांगूंक सोदता जेन्ना हो फीश मार्केट आसतना म्हाका दिसता एक तर तांकां कदाचित बरो आसा फीश मार्केट आनी सरकार जर नवीन फीश मार्केट बांदता तो 10 फावटी तेजे विचार करपाक जाय. हांव फीश मार्केटच्या विरोधान ना. जेन्ना आयज हांगा प्रोविजन आसतना हांकां हाडून रस्त्यार बसोवप फीश मार्केट नवीन तयार करा. हो जो ओल्ड फीश मार्केट आसा हितून हांव सांगूंक सोदता आमदारान आनी अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टराक ह्या फीश मार्केट हो मातसो रिपेर करा. तुमी पेंटींग करा कितें एक 4-5-10 तरी एग्जॉस्ट फॅन घाला आनी हांकां आनी थंय तरी एक लायट तर आसाच आनी हांकां ही सुविधा करून दिवची. आमी ओपन आसा खंयचे अल्टरनेटिव्ह आसा. आतां जे मार्केटान बसपी जी फीश वेंडर्स आसा तांकां ते कन्विनियंट आसपाक जाय. आम्ही देशभर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची जयंती आम्ही साजरी करता. ती पंडित जवाहरलाल नेहरू भुरग्यांची आवड आशिल्ली पूण ताका भुरगीं चाचा नेहरू म्हणटाले आनी चाचा नेहरूची तांकां आवड आसली भुरग्यांक. पूण आमी ते प्रत्येक वर्सा ताका जन्म दीस आमी साजरो करता आनी भुरग्यांक आमी मिठाई स्वीट्स वाडटात. आनी आमचो जो शिल्पकार भारताचो शिल्पकार आनी जे स्वातंत्र्य लढ्यांतूच आमकां हे देश हे गुलामीन मुक्त केलो आनी आमकां आयज स्वतंत्र मेळ्ळें आनी आयज आमचो देश फुडें वयता. इवन आमचें शिक्षण हेका तेका सगळें फुडें वयता. तेन्ना अशे वेळार अशा मनशांक आमी आयज हे आतां जन्मदीस साजरो करता. नागझरी आंबेडकर नगर आमी भुरग्यांक आपयला हांगसर आनी भुरग्यांक आपण हाडून आमी साजरी करता आनी प्रत्येक वर्सा आमी साजरी करता. आनी भुरग्यां मदीं आनी जाणट्याच अशे हार घालून साजरी करता ते आमी भुरग्यांक सगळ्या भुरग्यांक आमी घेवन साजरी करता. आनी तांकां आमी आतां भुरग्यांक बसपाक 2 बेंच दिले हांगसर तेवूय आतां तांकां आमी हाडून दिल्यात.